जनता पक्षाचो 47वो स्थापना दिवस साजरो करता। पुराय देशान आमचे माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांणी जी विकास गंगेची एक हें चलयल्ली आसा ती आमचे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हांणी ताची मुहूर्तमेढ केल्ली आणि आज भारतीय जनता पक्षाक 47 वर्सां पूर्ण जातात आणि ह्या सगळ्या हातूंतल्यान आज पूर्ण देशान स्थापना दिवस आज 6 एप्रिलाचो हो दीस भारतीय जनता पक्षाचो स्थापना दिवस म्हणून आमी साजरो करता। आयज आमी 46 वर्सां पूर्ण करून हो 47वो स्थापना दिवस आमी मनयतात। भारतीय जनता पार्टी ही फक्त पार्टी एक 2 खासदारां पुरतीच मर्यादीत न रावता, ती आयज करोडो लोकांचे प्रेरणास्थान जाल्लें आसा आनी ज्या उर्बेन ज्या इच्छेन आनी ज्या आकांक्षेन ही भारतीय जनता पार्टीची स्थापना जाल्ली तिजो जो हेतू आशिल्लो तो हेतू आमी पूर्ण करपाक सगळे कार्यकर्ते तत्पर आसात आनी ताजोच भाग म्हणून आयज आमी पयलीं पंडित डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी आणि पंडित दीनदयाळ उपाध्याय हांकां वंदन करतात, त्याच बरोबर भारत मातेक वंदन करतात आणि हो स्थापना दीस आमी मनयतात। 1951 पासून जनसंघाचो प्रवास सुरू जालो आणि थंयच्यान मागीर 1957 जनता पार्टी आणि 6 एप्रील 1980 ह्या दिसा हो जो प्रवास आशिल्लो त्या प्रवासाचें एक सुंदर अशें नामकरण जालें, तें म्हटल्यार भारतीय जनता पार्टी। अटल बिहारी वाजपेयी ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांच्या ह्या पूर्ण कारकिर्दीतले आयच्या ह्या 46व्या पूर्ण जाल्ले दिसा निमतान असंख्य कार्यकर्ते जाणी बलिदान दिलें, तांच्या परिश्रमाचेर तांच्या त्यागाचेर तांणी केल्ले कार्याचेर आमी आज उबे आसा, तांकां आमी एकदां ह्या मना पासून आदरांजली बी दितात। भारतीय जनता पार्टी हो एक यज्ञ, आमची एक जी विचारधारा आसा त्या विचारधारेच्या मार्फत अंत्योदय तत्वाचेर सगळे स्तरा पयलीं सगळ्यांचें काम करपाक लागून आमी सगळे वचनबद्ध आसात आनी ह्या व्हडल्या यज्ञान भितर अनेक कार्यकर्ते जे आसा त्या कार्यकर्त्यांनी आपले त्याग करून प्राणाची आहुती दिल्ली आसा, बलिदानी केल्लें आसा आनी अनेक राज्यांनी आयज आमची जी सत्ता आसा त्या सत्तेचे खरें म्हटल्यार जर खरे शिल्पकार आसा ते हे सगळे कार्यकर्ते आसा। आयच्या दिसा आमी परत एकदां हो संकल्प घेवया की भारतीय जनता पार्टी ज्या एका राष्ट्रवादान आनी एकात्म मानववाद आनी अंत्योदय तत्वाचेर काम करीत फुडें गेल्ली आसा तेका आमी सगळे जाण सपोर्ट करुया, ताचे सभासद जावया आनी आमचो विकसीत भारताचें जें स्वप्न आसा आमचे 2047 ह्या देशाक 100 वर्सां पूर्ण जातात, पण त्या 100 वर्साच्या वेळाचेर विकसीत भारतचो नारा घेवन ज्या इच्छेन आनी ज्या ध्येयान पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी काम करता, आत्मनिर्भर भारत आणि त्याच बरोबर गोंयान डॉक्टर प्रमोद सावंत स्वयंपूर्ण गोंय ह्या संकल्पनेचेर काम करतना विकसीत भारताच्या स्वप्न घेवन आमी जी स्वयंसेवक म्हणून जेन्ना जी प्रार्थना करताले परम वैभवान्य तुमी तत्व राष्ट्र म्हणून ह्या भारत माते खातीर आमी की तेका एक अशा उच्च स्थानाचेर आमी व्हरतले की जगातली खंयचोय देश किंवा खंयचीय दुष्ट शक्ती तेजे कडेन वांकडे नदरेन पळोवपाक शकपाना।